राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्राखाला येवपी हडफडे वाठारात आशिल्ल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौकण मिटरात अतिक्रमण केल्ली बांदावळ मातये भरवण केली। ह्या आदी जुलयात लेगीत ही बांदावळ मोडिल्ली, पूण उपरांत ताची पुनर्बांधणी केल्ली। हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात शेनवारा पार्टी चालू असताना फ्लेअर गनाचो वापर केल्ल्यान छप्पराक उजो लागिल्लो। छप्पर लाकडाचे आशिल्ल्यान उज्यान बरोच पेट घेतिल्लो। या उज्यात वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत गोंयांत तिडकीचे ल्हार पातळिल्ले। या संदर्भात पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केला, जाल्यार आनीकूय अटक जावपाच्या मार्गार आसा। क्लबाच्या दोनूय धनयांनी भारता भायर पळ काडिल्ल्याचेय मुखार आयले। Amka, since we are tourism department, we are only concerned with the encroachment on the beach. So whatever encroachment is there towards the beach side, we are going to demolish it. So this is an illegal encroachment on the beach. Yes. कितले एरिया सर एनक्रोच केला 198 square meters. 190 त्यांना नोटीस बीन पयलीं गेल्ली काय आता This is the many times they have done it in the past. In July we had already demolished it. Now again we are demolishing it. सो त्यांच्यानी डेमोलिश करून परत परते बांधले. ओके आणि बाकीचो आता वयलो स्ट्रक्चर जो आसा तो उडयतले आख्खो उडयतले ना we are only concerned towards the encroachment on the beach side. बीच साइड ते मागीर दुसरे डिपार्टमेंट concerned department has to do it. ओके ओके So encroachment is not the first step. This is most of the times encroachment केल्ले वयता आणि तुम्ही परत परत ते डेमोलिश करत वयता। किती स्ट्रिक्ट आणि फायनल ऍक्शन घेतले वयता आणि नाही परते बांधतकर म्हणजे we'll have to take demolish it only and take action. कित्याक सांग सर आता कित्याक एकदा डेमोलिशन केलें डिपार्टमेंटान परतून डिपार्टमेंट डेमोलिशन करता पूण तेजेर कांयच परमनंट हे काय ना तेजेर कित्याक सांग जर अशें वायलेशन करीत रावलो आनी डिपार्टमेंट येवन मोडीत रावलो तेकाय हे अशें दिसना Many times we have done it before. Now we are doing it again today. सर हे एकूच स्ट्रक्चर आसा का आनीक स्ट्रक्चर आसा आयज ना हाजेरूच आसा सद्याक ओनली दिस वन. सो आनीकूय स्ट्रक्चर आसतली फुडें अशी ना, जर कोण ही- एन्क्रोच करता जाल्यार If we get complaints in the future, we'll obviously will take action. नमस्कार, हांव आसा सध्या वागातोर बिचाचेर ज्या जाग्याचेर रोमियो लेन जे रेस्टॉरंट आसा थंयसर आणि सध्या तुमकां खबरूच आसतलें की हाचे जे ओनर आसा गौरव आणि सौरव लुथरा हांचे हे रेस्टॉरंट आसा आणि आता टुरिझम डायरेक्टराच्या आदेशानुसार कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नुसार हांगासर आता सध्या हे जे रोमियो लेन जे रेस्टॉरंट आसा हे खंय तरी आता डेमोलिश केले वयतले। या रोमियो लेनाचे जे रेस्टॉरंट आसा हेजे जे स्ट्रक्चर आसा हे बीच लायनीक खंय तरी येवन एनक्रोच केल्ले आसा। त्याच कारणाक लागून खंय तरी जे एनक्रोच केल्ली जी स्ट्रक्चर आसा ती टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या तर्फे हांगासर हे इल्लीगल जे स्ट्रक्चर आसा हे डेमोलिश केले वयतले। सध्या हांगासर जी कन्सर्न अथॉरिटीज जॉयंट मामलेदार तसेच डायरेक्टर ऑफ टुरिझम आणि जी बाकीची जी कन्सर्न अथॉरिटीज आसा ती सध्या हांगासर पाविल्ली आसा डेमोलिशन करपा खातीर। सध्या काही वेळातूच हांगासर JCB पावतली आणि डेमोलिशन जे आसा ते हांगासर केल्ले वयतले। याची जी पुराय डेमोलिशनची जी अपडेट आसा आमी काही वेळातूच तुमकां दिले वयतले। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।